साष्टीतली लाईफलाईन साळनोय सिवरेजीच्या प्रश्नावयल्यान एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला। मात्र तो प्रश्न अजून तडीक लागना। कोट्यांनी खर्च करून लेगीत साळनोयचो प्रश्न अजून मेरेन जैसे थेच आशिल्ल्यान आमदार वेंचीन सरकाराक फेल म्हणला। तशेंच सरकाराकडेन हो प्रश्न तडीक लागना जाल्यार आपल्याक चेअरमॅन करात असोय सल्लो ताणें दिला। पळयात। सागरीवर जी आमची आसा ती वाचोवपाची अत्यंत गरज आसा। हांव हे डिपार्टमेंटाक आनी हे सरकाराक दोगांयकूय कंबायन करून बंडल करून बांधून सांगो सोदिता की तुम दोगोय फेलियर। सरकारान इतले पयशे मोडले आतां की तुका सिवरेज प्लांट घातलो, सिवरेज लायनी घातल्यो, व्हाळच जर कनेक्ट केले जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम सॉल्व जातले। I am challenging the government. Make me the chairman. I will protect all 23 creeks. I will protect the rivers all. Make me the chairman. Give me a fund for this next 8 months and I will execute it. सागरीवर निवळ जाल्ली जाय। सागरीवर आमकां खेळपा मेळपा जाय आमच्या भुरग्यांक, फुडली जनरेशन। साश्टीतल्या साळ न्हंयचो प्रश्न अजरवर जावन रावला। ही न्हंय सध्या सिवरेजीच्या चोपक्यात सापडल्या। मडगांव शारांतल्या वेगवेगळ्या निचाऱ्यांतल्यान शुद्ध जावंक नाशिल्ले सांडपाणी थेट न्हंयत गेल्ल्यान परिस्थिती चड गंभीर जाल्या। न्हंय नितळसाण करपाचे प्रकल्प चालीक लावपाक सरकारान कोटी रुपया खर्च केल्यात, पूण प्रत्यक्षात ह्या यत्नाक जाय तसो परिणाम दिसना। थळावे समाज वावुरपी संजय देसायान ह्या विशयाचेर गंभीर हुस्को उक्तायला। तशेंच ह्या प्रश्नांतल्यान कशे सुटावे करचे हाचेरय सल्लो दिला। जाल्यार हे फाटभुंयेर आमदार वेंजी वेगशान सरकाराक थेट आव्हान दिला। साळ न्हंय सयत गोंयांतल्या 23 खाडींक परतून जिवी करपाची जापसालदारकी घेवपाची तयारी ताणें दाखयल्या। भौशीक सहभाग आनी पंचायतीच्या आदारान पारदर्शक आनी जबाबदार पद्दतीन न्हंय परतून जिवी करपाचे उतर ताणें दिला। आता ह्या वाडट्या संकश्टाचेर प्रशासन कितलो ठोस पावलां उबारता तें पळोवप म्हत्वाचें जातलें, कारण साळ न्हंय वाचोवपाक फकत पर्यावरणाक न्हय तर गोंयच्या फुडारा खातीरय गरजेचें आसा। सागरीवर जी आमची आसा ती वाचोवपाची अत्यंत गरज आसा। आमी जर पळयलें आतां मडगांवाच्यान जवळ जवळ 5 गटर जे आसा, एक तुका खारेबान वयल्यान येता हो जो आसा आमकां दिश्टी पडटा, तसो आमकां दुसरो एक ओल्ड मार्केटान दिश्टी पडटा, तिसरो आमकां SDPD मार्केटान दिसता, आनी तेजे नंतर अशे बारीक बारीक खूब आसा जे कंटिन्युअस फ्लो जाता आनी हे सागरीवर प्रदूशीत करता। सो सागरीवर जर प्रदूशीत करपाची थांबपाची जाल्यार तेका हे म्हणटा सगळे बंद जावपा जाय। आनी सरकारान इतले पयशे मोडले आतां की तुका सिवरेज प्लांट घातलो, सिवरेज लायनी घातल्यो। पयलीं आतां एक नवीन लायन घातल्या 2-3 वर्स पयलीं, पूण ह्यो जर म्हाका दिसता हे जर डायरेक्टली जर तेका कनेक्ट केले, व्हाळच जर कनेक्ट केले जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम सॉल्व जातले। पूण सरकार खुबशे पयलें आतां एक बांदार बांदला, बांदार 5 वर्स पयलीं बांदलेलो। तेजे फाटल्यान उद्देश कितें आसलो की गटराचें उदक येतलें तें स्टॉप जातलें, ते बांयक वयतलें, बांयक कचरो उरतलो आनी ओवरफ्लो जावन वयतलें म्हणून, पूण तेजें इम्प्लिमेंटेशन जालें ना। तशेंच दुसरें आमी पयलें गांधी मार्केटाक एक सिमिलर प्रोजेक्ट केला, पूण तेजें इम्प्लिमेंटेशन नुस्त्या मार्केटाक एक सिमिलर प्रोजेक्ट केलो, तेजेर कितें तरी पयशे मोडले आनी तेजो आउटकम कांय ना। सो आमकां कितें जाय, आमकां हेतून तर पॉलिटिकल कांयच ना, कोणाचे त्रास करपाचे ना। आमकां ते सागरीवर निवळ जाल्ली जाय। सागरीवर आमकां खेळपा मेळपा जाय आमच्या भुरग्यांक, फुडली जनरेशन। हाजेर आतां बेजीक उपाय म्हणटा तो कितें सारको? उपाय म्हणजे बंद करपाचे जे पळय आतां आमी म्हणटा इतले सिवरेज लायनीचे पयशे मोडले, मॅन्युअल मारता प्रत्येक कडेन म्हणल्यार फाटली 20 वर्सां जाल्यार मॅन्युअलच मारता पळयता। सो हे मॅन्युअल जे मारले ते तुमी जर सोडपाचें आनी प्लांटा कनेक्शन दिवपाचें, इतलें सिंपल आहा तें। आतां सपोज जर जायना हांगाच सुद्दां जर मुखार जर मॅन्युअल मारलो आनी तें कनेक्शन करून जर तुमी हेका दिलें, प्लांटा दिलें जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जालो। सिवरेज डिपार्टमेंटचें काम जे जावपाक जाय आशिल्लें तशें जालें ना। न्हू तें कळच ना आमकां कितें चल्लां म्हण तें। फक्त आमकां दिसता ते रस्त्याचे हॉटमिक्स घातलो रस्तो तेन्ना आमी पळयता खंटा मॅन्युअल मारपा खातीर, आनी मॅन्युअल म्हणटा चालूच आसा। पूण तुवें जर पळयलें पावसा उदक नावेली बीच्या रस्त्याचे वयर उदक येता, तुका फवारे कशे वयर येता म्हणजे हेजो कितें तरी ते प्रॉब्लेम आहा, प्लांटाकय प्रॉब्लेम आसा। मडगांव खूब कडेन उदक येता, कोमा एरिया सगळी फ्लडेड जाल्लेली आसता। सो हेजेर बरो विचार करून करपाक फुडली आमी म्हणटा आतां विजन 2047 म्हणटा, आमी आत्मनिर्भर जावपा जाय म्हणटा। ह्यो सगळ्यो गोश्टी करतले आमी बेजीक आमचे जो नालो आसा, जो रिवर आसा तिका सांबाळपाची गरज आसा, नाजाल्यार जावची ना। ही सागरीवर निवळ जाल्यार अख्खी मडगांव निवळ जाता। ही घाण हितून आतां डेंग्यू केसी कितली जाता, मलेरिया केसी कितले, कोण विचार करता हेजेर?
आमी म्हणटा डेंग्यू जाले म्हणटा वयता ती एरिया फॉग करता आनी वयता. फॉग करपाची गरज नाले बंद करा आनी पॉसिबल आसा तें. प्रत्येक घरा कनेक्शन दिया. प्रत्येक हॉटेला मडगांवाचे म्हाका दिसता 50% हॉटेलां सुद्दां कनेक्शन नासतलें सिवरेजीचें. करा तांकां दिया न्हू ना वन टायम तांकां फ्री करून दिया न्हू. हेजे खातीर जर गोंयांक बरें जाता जाल्यार फ्री दिया न्हू कनेक्शन. कमिशन जाल्लें आसा तरी आसतना जे सिवरेजी वॉटर 8 नाल्लांतलें येता तें भायर व्हांवता. हांव हे डिपार्टमेंटाक आनी हे सरकाराक दोगांयकूय कंबायन करून बंडल करून बांदून सांगो सोदिता की तुम दोगोय फेलियर. सरकारूय फेलियर, डिपार्टमेंटूय फेलियर. नॉर्दर्न ट्रंक सोडून दी ती जातली तेन्ना पळया. कंप्लीट जालें म्हणटा कांयच कंप्लीट जालें ना. सायपम लेक तुमचो चोयल जाल्यार थिंग जो नल्ला डायवर्ट करपाक तो केल्लो. तो डायवर्ट जावन STP वचपा नाका आशिल्लो बरे भाशेन तो खंय वयता. जाल्ली वस्त तांकां मेंटेन जायना. हें जातलें तें. सो द होल थिंग इज तांकां कोणा इंटेंशन ना करून दिवपाचें. आय एम चॅलेंजींग द गव्हर्मेंट. मेक मी द चेअरमॅन. I will protect all 23 creeks. I will protect the river Sal. Make me the chairman. Give me a fund for this next 8 months and I will execute it. Execute it with sincerity, with accountability. I will take all my sarpanches. जावं तो कोलवा सरपंचाक येता, बाणाले सरपंच झेवियराक येता, वारकी सरपंचाक येता, कुरमणी सरपंचाक येता, व्हडले सरपंचाक येता आनी आमगे केडशी सरपंचाक येता. सगळे मुगे सरपंचाक घेवन ते हाटीन तुमगे सरपंचाक घेवन वी वील एक्झिक्यूट इट टुगेदर आनी लोकांक घेवन. आय थिंक दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड. So give me, हांव मागोता, give me responsibility. I am asking for responsibility. Because you are not doing it. Put me in charge of doing it. Give me the right fund and I will show you how to do it. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार.